बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आयचे मिसाचे बोलितान हांवें भेटयता सोपून गेल्ल्या रॉक आनी जोसेफा फेर्नांडीस आनी दोमिंगोस कार्वालो ह्या आमच्या भाव भयणीक देवान सुर्गीचें सूख फावोर केल्यार पुरो म्हूण मागतना आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समारंभता रांझीला पेशोतो. त्याच बरोबर लंडन आयज आपले लग्न समारंभतात फिल्टन फेर्नांडीस आनी मारिस्का रातोस ह्या आमच्या भाव भयणीचेर देवान आपली उपोट बेसांवां आनी देणी ओतू म्हूण आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकाची तूक धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकिवून सदांच हांव कारमरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयण म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा, तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां बोगूस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जोएल प्रबोधाच्या पुस्तका वेलें वाचप. याज्ञिकानो, गोमान आंग पांगरून विलाप करात. वेदीचे सेवकानो, रुदन करात. म्हज्या देवाच्या सेवकानो, येयात, गोन घालून रात सारात. कित्याक अमरपण आनी पिनेन ओरपण सर्वेस्पराच्या घरांतावन पयस सोडलीं. एक उपास फर्मायात, एक दोबाजीक जमात बुरात. जाणट्यानो, देसान रावतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या घरा एकठांय करात. सर्वेस्पराक उलो मारात,
कसलो दीस हो सोर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला. सोर्वेस्परा कडचें गोट्टन कशें तो येता. सियोनान तुत्तुरी वाजोयात, म्हज्या पवित्र दोंगरार बोंगो वाजोयात. देसान सगल्या लोकांक कांपून दी. कित्याक सोर्वेस्पराचो दीस येता, खरेंच तो लागीं पावला. कालुकाचो आनी अंधाराचो दीस तो, कुपांचो आनी दाट कालुकाचो फांटें शिंपडटा तशें एक वरिश्ट आनी बोलीश लोकसर दोंगराचेर शिंपडलां. तसलें आदीं केन्नाच दिश्टी पडूंक ना आनी पिणक्यांक तसलें आनीक दिश्टी पडचें ना. देवाचें उतोरें. देवाचें उडोवकार. आमचो जबाब हे परी जातलो. सोर्वेस्पर न्याय नितीन कोत्तलो संवसाराची जोडटी. सगळीं म्हणया. सोर्वेस्पर न्याय नितीन कोत्तलो संवसाराची जोडटी. सोर्वेस्परा सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. सगळीं तुजीं बिजमितां हांव वन्नितां. तुज्या निमितान संतोशी जाता. आनंदान मुरगोडटा तुज्या नांवाचें मानांक. इस्रोतां गितां भोव व्हडट्या देवाक. आमचो जबाब. सोर्वेस्पर न्याय नितीन कोत्तलो संवसाराची जोडटी. अनभवार्थी राष्ट्रां तुवें दोमायलीं. नोश्ट्यांचो भस्म केलोय. तांचें नांव पर्यां उमटून उडयलें. आपणेच मारलोल्या फोंडान अनभवार्थी राष्ट्रां पडलीं. आपणेच मारलोल्या पासान ताचे पांय फारोवले. आमचो जबाब. सोर्वेस्पर न्याय नितीन कोत्तलो संवसाराची जोडटी. पळोवयात, सोर्वेस्पर शासनांक सिंहासनार बसला. मनसुबीक ताणें आपली सदर मांडल्या. न्याय नितीन तो कोत्तलो संवसाराची जोडटी. प्रमाणीकपणान कोत्तलो राष्ट्रांची मनसुबी. आमचो जबाब. सोर्वेस्पर न्याय नितीन कोत्तलो संवसाराची जोडटी. उद्गार Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora. सुमी म्हणटा, आतां ह्या संवसाराचो अधिकार भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतली तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora. सोर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेल्जेबूल देंवचाराच्या पोरदाना उदेशी हो देंवचार काडटा. हेर कोण कोण जेजूची परिक्षा करून स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागतालीं. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हणलें, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ते पाड जातले आनी घोरार घोर मोडोन पडटले. म्हणटूच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें धरतलें. तर बेल्जेबुलाचे पोतवेन हांव देंवचार काडटा अशें तुमी म्हणटात. हांव बेल्जेबुलाचे पोतवेन देंवचार काडटा जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पोतवेन काडटात तर? म्हणटूच तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पोतवेन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे तांय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक बोलिश्ट मनीस हात्यारां घेवन आपलें रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बोलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारयत तेन्ना
ज्या हात्याराचेर तो पात येतालो ती सगळी काण घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हजे बागा ना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुसायना तो शिंपडायता. मेळो आत्मो मनशा वेलो भायर सरतूच तो सुक्या सोड्यार विसो सोदीत भोंवता आनी आपणाक विसो मेळो ना जावन तो म्हणटा, हांव भायर सरलोलो त्या म्हज्या घरा हांव परत वेतलो. आनी थंय ये जाल्यार तें सोडलोलें आनी नेटयलोलें ताका मेळटा. तेन्ना तो वचून आपणावून नोश्ट आनीक 7 आत्मे आपणा संगती घेवन येता आनी भितर रिगून थंय ते आपले तिकाण करतात आनी त्या मनशाची मागिल्ली दोशा आदले परस पाश्ट जाता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वागाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, एक खंय शेतकामती आसलो आनी ताचे लागीं एक गाडू एक डोंकी आसलो आनी जायतीं वर्सां ह्या त्याच्या गाडवान ताका आपली सेवा दिलोली. वेळ आनी काळ पळय नासतना, कितलो पेस आपल्या आंगार घालिनासतना, हे पळय नासतना ह्या गाडवान ह्या शेतकामत्याची सेवा केलोली. आनी असोच खंय हे गाडू चोरता आसतना, आपले खाण खाता आसतना एक पाड दोलींत एक बांयत पडले. ती केन्नाच वापूर नासली, थंय बांय आसली थंय तें गाडू थंय पडलें. आनी हे गाडू तेन्ना पडले तेन्ना हो शेतकामती खंय धांवून आयलो. कितें करचें ताका कांयच सोंसमना जालें. आनी तेन्ना खंय ह्या शेतकामत्यान चिंतलें, हे आतां म्हजें गाडू तें जाणटें जालां, ताचो आनीक म्हाका आनीक फायदो कितें आसतलो? वयल्यान ताचें सेवा करूंक जाय, ताका कितें दुयेंस जाल्यार ताका वय जाग्यार व्हरूंक जाय, ही आनी गोश्ट कोण घेतलो? ताणें खंय आपल्या शेजाऱ्याक आपयलें आनी म्हणलें, हें गाडू आनीक म्हाका आनीक नाका, तर आमी कितें करुया? ही बांय आतां पाड जाल्या, ही बांयची आमकां गरज ना, तर आमी सगळी माती काडुया आनी ह्या गाडवाचेर घालून ताका थंयच पुरुया. आनीक अशेंच तांणी सगल्यांनी येवजिलें आनी तांणी करूंक सुरवात केली. सगळीं ताची शेजारी आयलीं आनी खंय ह्या गाडवाचेर माती घालूंक लागलीं. आनीक जायतो वेळ ही अशेंच करतालीं. आनी ह्या जायत्या वेळान खंय ह्या शेतकामत्यान बांयत पळयलें. आनीक बांयत पळयलें तेन्ना हो शेतकामती खंय तोटाकलो. ताका दिसलें ही माती घालून घालून हें म्हजें गाडू थंयच भितर पुरलें म्हूण. पूण तो कितें पळयता, जितले फावटी लोक खंय ही माती घालतालो तेन्ना खंय आपल्या आंगार जी माती पडटाली ती खंय हें गाडू फाफुडटालो. आनीक फाफडून जी माती एकठांय जाल्या ताचेऊन वयर येवन रावतालो. आनी अशें करून करून खंय शेकी हें गाडू हो डोंकी ह्या बांयतलो भायर सरलो. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज शुभ वर्तमानान असलीच गोत आमी पळयता. जेजू ह्या संवसारांत जायतें बरें करतालो आनीक ह्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां ते भाशेन जेजून एका मोन्याक बरो केलो. आनी बरो केलो तेन्ना 2 तरेचे जबाब जेजूक मेळ्ळे. एके वाटेच्यान आसलो लोक जो तोटाक जालो. जेजू कितें तरी बरें करता म्हूण तांकां खरेपणी बरें दिसलें आनी जेजूची तुस्त ती गायताली. पूण दुसरे वाटेच्यान आसले फारिसेव धर्मशास्त्री जे जेजूचेर तांकां नाटकाय जाली आनी ह्याच खातीर जेजूचेर घाराणी ते घालूंक लागले. ते म्हणूंक लागले की बेलजेबुलाचे पोदवेन वो वायट सैतानाचे पोदवेन हो मनीस देंवचार काडटा. कित्याक जें जेजू बरें करतालो तें तांणी वायट म्हूण सांगूंक जाय नासलें, कित्याक तें सगळ्याचे सोबेमाजार आसलें. आनी ह्याच खातीर जे बरें करतालो ताचेर जेजूक आडावपाक ते जेजूचेर घाराणी घालतात. पूण जेजू तांकां सांगता, देंवचार आपणाचेंच केन्ना वायट करचो ना. आनी ह्याच खातीर दर एक राज दोशी जावन आपणाचेर झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें म्हूण जेजू तांकां पयले सुवातेर सांगता.
दुसरे सुवाते जेजू तांकां सांगता की इस्रायलान दुसरे लोक आसा ते देंवचार काडटात आनी हे दुसरे लोक घोडेक गाडयेपण करून खोऱ्यांनीच सोयतानाचे पोतवेन घोडेक ते देंवचार काडटाले आनी असल्या लोकांक हे फारिसेव आनी धर्मशास्त्री कांयच म्हणनासले तर हातूंतल्यान कळटालें की हे नाटकायेन जेजूचेर ही गाराणी घालताले आनी तिसरे सुवाते जेजू तांकां सांगता हांव देवाचे पोतवेन देंवचार काडटा तर भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकांतली पयलींच पानां जर तर आमी उगडलीं जाल्यार जे कोण बरें करूंक सोदताले तांकां कोण परी वायट घडटा तें आमी पळयता जेन्ना देवान आदाम आनी इवेक रचले तांकां नाडूंक सैतान फुडें सरलो जेन्ना कायन आनी आबेल आदाम आनी इवेचे पूत आबेल जेन्ना देवाक आपली बऱ्यांतली बरी भेटोवणी करता तेन्ना कायन ताचेर जळटा ताका जिवेशीं मारता तर भाव भयणीनो अशें म्हणटात की वेन समवन थ्रोज ब्रिक्स एट अस वी कॅन आयदर बिल्ड वॉल्स ऑर वी कॅन बिल्ड ब्रिजीस जेन्ना कोणूय आमचेर फातर मारता तेन्ना आमी दोन वस्तू करूंक सोदता आमी वायटाची दुर्गां बांदूंक जाता वो मोगाचें पूल आमी बांदूंक जाता आनी जेजून हे आपल्याक वायट करतल्या सवे मोगाचें पूल बांदले हे फारिसेव आनी धर्मशास्त्री कितले वायट करता आसतना जेजू जायते फावटी तेंगेर जेवणाक वेतालो ताचे ते इश्ट आसले तांकां तो भेट्टालो लोकांचें काम आमचेर घोडेक जायते फावटी फातर उडोवपाचें पूण आमचें काम आमी पूल बांदपाचें वो आमी वायटाची दुर्गां बांदपाचें तर हांव कसलो मनीस काय हांव पूल बांदपी मनीस वो हांव दुर्गा बांदपी मनीस दुसरे सुवातेर भाव भयणो कोणेकलो म्हणटालो देर इज ओन्ली वन वे टू अवॉयड क्रिटिसिजम यू से नथींग यू डू नथींग एन्ड यू बी नथींग जरी तर कोणेच तुका तुजी टिका केल्ली नाका कोणेच तुका तुजे वाटेर आडकोळीचो फातर घालूंक नाका जाल्यार एकूच उपाय आहा तूं कांयच उलय नाका तूं कांयच सांगो नाका आनी तूं कांयच जिवितान जिये नाका पूण भाव भयणो ह्या संवसारांत देवान आमकां पुतळे कशें धाडूंक ना कितें वायट बरें जाता तेन्ना आमचे दोळे धांपूं वायट बरें जाता तेन्ना आमची जीब तशीच दवरूंक वायट बरें जाता तेन्ना आमचे हात कवळून बसूंक देवान आमकां धाडूंक ना पूण देवान आमकां जोण एकल्याक ह्या संवसारांत धाडल्यात जाल्यार कितें तरी बरें करूंक धाडलें आनी हेंच की ताच्या पुतान संवसारांत येवन आमकां दाखयलें बरें आनी वायट आसुनूय जेजून ह्या संवसारांत बरें केलें आनी हेंच की करूंक तो आयज आमकां जोण एकल्याक उस्कायता आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणो इंडियन फिलॉसॉफीन एक टर्म आसा तो म्हणल्यार निश्काम कर्म डिझायरलेस एक्शन जें कितें हांव काम करतां तें कितें म्हाका बरें ओ वायट मेळटलें म्हूण हांव तें काम करिना पूण तें काम करूंक गरजेचें म्हूण हांव तें काम करतां आनी ह्याच खातीर भाव भयणो वेन पीपल अक्यूज अस कॅन आय बी स्ट्रॉंग इन माय कन्विक्शन्स एंड प्रिंसिपल्स वेन पीपल फेल टू अंडरस्टँड मी डू आय हॅव द स्ट्रेंथ टू डू गूड एंड पीपल when they blame me, do I have the strength not to get disappointed and cry? आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उड्या सोऱ्या रुपान येतलो जेजून ह्या संवसारान सदांच बरें केलें
तो तासचें असलें बरेपण आमच्या जिवितान आमी अणभवून ते दुसऱ्या तांय वांटूंक ताची कृपा आनी बोळ आमकां मागून घेवया. वेदीचे उंड्या सोबे बेटोरींक आमी हे गायन गावया. सी 43 पान 44 सी 43 पेज 46. वेदीचे उंड्या सोबे आमची म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सर्व बोधवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आत्मे पवित्र विचाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फॉर्मायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां सोदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयकता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडले. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटात. ताचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या मोहिमेवा. उसोर्गी तुका सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उसोर्गी तुका सोय. बाबा, खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंचे. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुम्ही सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदकात येवन बाबार्थाचो कूट पोरगोटुया. सोमया जेजू तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी पोरगोडटा, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो सोंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बाबाक, फिलिप नेरे आमच्या कोवळी बाबाक आनी सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये संगाती बाग्योन सुसे तिचो पोती बाग्योन धर्म दोता बाग्योन सुसे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व बोदवेदार बाबा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन उचारुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुकस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रास वोट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावुया. आशेता काळीज मोजे D4 पान 49 D4 पेज 49.
प्रार्थूया. सोर पदवेदा देवा आमच्या मोगाळ बाबा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरून आनी आमची क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावया. यू पोस्तीस झुजे वाजा आमच्या बाबा, पान 249. यू 35 पेज 249. भागी